आय शुड टेल यू सर ना कारण तो विषय किती झाला ना इव्हन व्हॉट्सअप ग्रुपाचेर सुद्धा मोठी हें जाल्ला की कला तुम्ही कॅमेरावाले सगळे आहात, तुम्ही पत्रकार आहात. आजपर्यंत या मनशान किंवा सरकारान तुमच्या कॅमेरान असो एक शब्द आहा की बाबा कला अकादमी आमी मोडटले जाल्यार तितून म्हाका दाखयात. जाल्यार हो शब्द खंयच्यान येयलो हो म्हजो जे कोण सोशल मिडियाचेर आज डिबेट करतात पळय तांकां म्हजें आव्हान आहा. ताणें म्हज्या मुखार येवन बसचें आनी हांव फ्री आसा, ओपन आसा. माय गव्हर्मेंट इज ट्रान्सपरंट. पूण कितेंय जर कितें आमी आयकलें जाल्यार हांव कोणाक कॅरूय करपाना. त्यामुळे हांव डायरेक्ट सांगता कशें आसा. हांव फ्लोराचेर हांवें उतर दिल्लें आसा. कितें दिल्लें आहा? सबंद गोंयच्या लोकांक पळयलां, सबंद भारतभराच्या लोकांक पळयलां की आमचो एनालिसीस चालू आसा. डेमोलिशिंग हो शब्द खंयच्यान आयलो तें म्हाका खबर ना. आमी म्हणला स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कला अकादमी दॅट हॅज टू बी डन. दॅट इज द प्रिलिमिनरी स्टेज. जो रिपोर्ट जो आसा तो आमचे कडेन पाविल्लो आसा. And that has given not by any consultant, private consultant. It is a prestigious institution, that is a Goa Engineering College, has given us a report. But त्याचे प्रमाणेच आमकां खंय तरी एक सेकंड ओपिनियन घेवपाक जाय. हांवें उदाहरण दिल्लें आशिल्लें गोंयचे विधानसभेन. खंयच्या मनशाक एक अकस्मात एक कॅन्सर जाता अशें दिसता, तो एका दुसऱ्या दोतोराचो ओपिनियन घेतलोच न्ही. त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली आशिल्ली की तुमी ह्या कला अकादमीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करचें आनी त्या संदर्भान आमकां रिपोर्ट दिवचो. आनी विदीन त्या दिसा पासून 7 दीस भितर दे हॅव फ्लोटेड अ टेंडर. आनी टेंडर फ्लोट केल्या नंतर आज वी एक्सपेक्ट द रिपोर्ट बाय 3rd सप्टेंबर. तांच्या रिपोर्टान 8th सप्टेंबर सॉरी. आनी जाल्या नंतरूच आमी एनालिसीस करतले. What will be the action, of course? What is the suggestion has been given by both the agencies? We will call both the agencies in front of a panel which will include all the architect, बाकीचे environmentalists. Even we are going to call to the press reporter. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी ट्रान्सपरंट वे आमी मांडटात. त्या वेळाचेर एक खंयच्यान आयिल्लें आसा तें म्हाका तुमी आनी हेजो खुलासोय पत्रकारांनी करचो. कशा खंयच्या एका अकादमीचें नांव पिड्यार करपाक कोण जबाबदार आसा? यू आर द विटनेस फ्रॉम वेअर द वर्ड हॅज कम फ्रॉम द डेमोलिशिंग. हो एक सादो प्रश्न आसा. आतां हांव पर्सनली बीइंग एज एन इंजिनियर आय पर्सनली इंटरफियर इन द सेन्स हांव पर्सनली हांव त्या जाग्याचेर वतां. आज 3 तरेच्यो टेस्ट आज ऑलरेडी हे जाल्ले आसात. एक म्हळ्यार कोर टेस्ट आसात, कार्बोनेशन टेस्ट जेका कॉन्क्रीट जे एटमॉस्फियर जे आसा त्याचे खातीर आमी हे करतात. आणि तिसरी टेस्ट म्हळ्यार कोर कटिंग. हे स्टील्साचे भितर कितली स्ट्रेंथ आहा, कॉम्प्रेस स्ट्रेंथ आहा, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करतात. इट इज नॉट मीन दॅट कोण तरी सोशल मिडियाचेर कोणूय आसूं, ते कन्सल्टंट आसूं किंवा आर्किटेक्ट आसूं, ते सोशल मिडियाचेर कितें जर उलयतले जाल्यार आमी ते खपोवन घेवपाचे. हे प्रश्न तुमी तांकां विचारपाची गरज आसा. आणि नंतर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार हाडपाची गरज आसा. अननेसेसरी बाकी सगळ्यो काही गोष्टी अजून पर्यंत कोण जे उलयता ते अजून पर्यंत आमकां तरी केन्ना पत्रव्यवहारूच केल्लो ना. किंवा आमकां तुजे कडेन बाबा त्या ह्या संस्थेचो किंवा ह्या वास्तूचो कोणाक मोग आसा ते मोग्याक अजून पर्यंत दिसलें ना. बाबा हेजे एडमिनिस्ट्रेटर जो कोण आहा किंवा मेंबर सेक्रेटरी जो कोण आहा किंवा हे ऑफिसाची कोण तरी जबाबदारी आहा ताका येवन मेळपाची अजून पर्यंत तांकां हें जालें ना, वेळ मेळना. फक्त सोशल मिडियाचेर फक्त ते बरोवपाक कळटा म्हणून बरोवपाचें.